ढवळेच्या त्या वादग्रस्त स्क्रॅप यार्डाचो उजो पालवलो खरो, पण धग अजून कायम आसा। आयज डेप्युटी कलेक्टर निर्णय घेवपाचो आसलो, पण आतां ताणें 18 तारीख दिल्या। स्क्रॅप यार्डां काडपाचे बाबतींत ताणें लोकांच्यो सुचोवण्यो मागयल्यात। फोंडे वाठारांतलीं स्क्रॅप यार्डां बरोच तेंप जालीं गाजतात। थळावो एक्टिविस्ट संदीप पारकारान हो विशय लावन धरलो। सरकारी यंत्रणे कडेन कागाळी पावयल्यो, कांय प्रमाणात कारवाय जालीय बी, पूण हेर स्क्रॅप यार्ड तशेंच उरले। हालींच ढवळीच्या एका यार्डान हाहाकार माजयलो। त्या उपरांत काल थळावे एकठांय आयले, चर्चा केली। आयज हियरिंग आसलें, पूण तें परत फुडें धुकल्लां। आयकात ताचेर ॲडव्होकेट सुरेल तिळवेचें म्हणणें। कोवळे पंचायतीन फेब्रुवारी म्हयन्यान डेप्युटी कलेक्टराक एक लेटर बरयल्लें की ढवळे एरियेन टोटल 11 इल्लीगल स्क्रॅप यार्ड चलता म्हणून, आनी त्या प्रमाणे तांकां शो कॉज नोटीस काडिल्ली एज पर सेक्शन 133 CRPC की ते पब्लीक न्यूसेस जाता आनी ते स्क्रॅप यार्ड कित्याक इल्लीगल स्क्रॅप यार्ड कित्याक बंद जावचे न्ही। आमी जेन्ना आर्ग्यू केल्ले तेन्ना आमी होच एक भंय दाखयल्लो की ह्या स्क्रॅप यार्डांक इल्लीगल आशिल्ल्या कारणान कसलेंच परमिशन ना, फायराचें परमिशन ना, पोल्युशन कंट्रोलाचें परमिशन ना, आनी हांगा कसलो एक इन्सिडंट घडपाक शकता आनी जातून कसली जिवीतहानी जावं लोकांक त्रास जावपाक शकता। आनी दुर्दैवान 5 तारखेक फाटल्या शुक्रारा एका स्क्रॅप यार्डाक केदो मोठो उजो लागलो, तो सगळ्यांनी पळयलो। 2 दीस हायवे बंद उरलो, तोय सगळ्यांनी पळयलो। सुदैवान कांय जिवीतहानी जावना। आनी तीच केस आज 12 तारखेक डेप्युटी कलेक्टरा मुखार आशिल्ली। आज हे 11 जाणांचे भितरलो एकटोय स्क्रॅप यार्ड वालो हियरिंगाक येवना। तांकां तांची परमिशनां कितें आसा जाल्यार हाडून दाखय म्हणून सांगिल्ली, और तांचो रिप्लाय कितें आसा जाल्यार सबमीट कर म्हणून सांगलो। आमी आमची केस मांडली, डेप्युटी कलेक्टरान पूर्ण सहकार्य आमकां दिला। तांच्यांनी हो जो इन्सिडंट जाला त्या प्रमाणे फायर डिपार्टमेंट, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, हेल्थ डिपार्टमेंट, BDO आनी मामलेदाराक लेटर केले आज, आनी तांकां तांचो रिपोर्ट दी म्हणून सांगला, जाणे करून आमची केस आनी भक्कम जातली आनी आमकां हे स्क्रॅप यार्ड सगळे जे इल्लीगल प्रकारे वावुरता त्या संबंधान आमकां ते काडपाक मदत जातली। मामलेदारान आपलो रिपोर्ट दिला। तातूंत 11 स्क्रॅप यार्ड बेकायदेशीर आशिल्ल्याचें ताणें नोंद केल्या। ताचेरय सुरेल तिळवे उलयलो। मामलेदाराचो ऑलरेडी एक रिपोर्ट आयला आनी त्या मामलेदाराच्या रिपोर्टान मेन्शन केला की हे 11 स्क्रॅप यार्ड जे थंय आसा तेंचे कडेन कसलेंच परमिशन ना। मामलेदारान थंय वचून इन्स्पेक्शन केलां, तांचे कडेन कसलेंच परमिशन ना। थंय बॅरल्स आसा, लाकडां आसा आनी बाकीचे कसले सामान आसा। आनी पावसान हांगा उदक भरून मलेरिया, डेंग्यूच्यो केसीस वाडपाची शक्यता आसा। मामलेदाराचो रिपोर्ट हे सगळे इल्लीगल स्क्रॅप यार्ड आसा म्हणून प्रूव जाता आनी पावसान हाजो आनीकूय लोकांक त्रास जातलो हाजोय बीन भंय आमकां दाखयता। फोंड्या स्क्रॅप यार्डांक लागून अघटीत घडणुको घडत आसात। लोक कागाळी करतात, पूण तांकां फकत डेटी मेळटात, प्रत्यक्षात कारवाय कांय ना। सरकारी यंत्रणेची ही अनास्था पळोवन लोक फुर्योज जाल्यात। तांणी ह्या प्रकरणाचो सोक्ष मोक्ष लागना तो मेरेन रस्तोच बंद करपाचो निर्णय घेतला। कालचे बसकेचेर उलयतना नारायण नावती, स्क्रॅप यार्डाक उजो लागून कवळे हाहाकार जालो ढवळे, आनी ताका लागून आज पंचायतीन मिटींग घेतली, कारण ती केस फाल्यां डेप्युटी कलेक्टराच्या कोर्टान हियरिंगाक येवपाची आसा म्हणून। सगळ्यांनी आपापली वेगळी वेगळी सजेशन्स दिली, पूण प्रत्येक कडेन इनएक्शन जाता म्हणून त्या खातीर ताणें आतां ठरयलां की एक म्हणजे गांवच्या सगळ्या लोकांनी येवन रस्तो आडोवचो, आनी जो पर्यंत हे ऑथॉरिटीज कसलीच एक्शन घेना तो पर्यंत हो रस्तो बंद दवरचो म्हणून। कारण प्रत्येक कडेन हांवें पळयलें, कोर्टान गेले, कोर्टान केसी ड्रॅग जायत फुडें वचत रावता, प्रत्येक कडेन अपील जाता, स्टे जाता, आनी ताका लागून कसलीच एक्शन जायना म्हणून। आनी दुसरें म्हणजे आमी स्वताच म्हणटा की ते इल्लीगल म्हणून, पंचायती सांगता ते इल्लीगल म्हणून, आनी त्या इल्लीगलाक जेन्ना स्टे मेळटा तर अशा प्रकारचे स्टे मेळून जर हे हाहाकार हो चलूच रावतलो जाल्यार आमी ठरयलां आतां सगळ्या हांगासर जमिल्ल्या लोकांनी की एक रेजोल्युशन घेवन डेप्युटी कलेक्टराक पयलीं कळोवचें की जर हाजेर कसलीच एक्शन जाली ना 8 दिसां भितर जाल्यार आमी रस्तो आडयतले, आनी जो पर्यंत ऑथॉरिटीज एक्शन घेना तो पर्यंत हे रस्तो तसोच आमी ब्लॉक करून दवरतले म्हणून। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी संगीता ओली।